काम थंय जे जालां जे करपाची गरज थंय आसली ती खरोखरच गरज काळाची गरज आसली. कारण काही फाटल्या 2 वर्सांक जे ॲक्सिडेंट झाले, बरेच ॲक्सिडेंट झाले आणि आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयले. तरी सुद्दां ह्या काही फाटल्या आमदारांक तेंच्यांनी लेटर केल्ले, पंचायतीन लेटर दिल्ली की हे काम जावचें अत्यंत गरजेचें आसा, पूण ते जावंक शकले ना. काही काल जो ॲक्सिडेंट जालो त्या निमतान त्या लोकांनी व्हडलो संघर्ष मोठो आवाज करून थंयसर जी आवाज उठयलो आनी त्या आवाजा बरोबर सगळी ट्रॅफिक जी जाम जाली. त्या दरम्यान साहेबाक थंयसर आमच्या बाबू आजगांवकाराक थंय येवन थंय एक आश्वासन दिलें की हे काम आपूण तडीक व्हरता आनी त्या बरोबर सोमतेच ऑफिसर AE सगळ्यांक आपोवन सोमतेच डिसिजन घेतलें की हे जावपाची आपणाक गरज आसा आनी ते जावंकच जाय. अशे तरेन ते काम सुरू करून दुसरे दिसा परत येवन ते कामाची पाहणी केली आणि हे काम सुरवात केले. खरोखरच त्या लोकांच्या गरजेचे काम, लोकांच्या जिवाची हानी जाताली जर ते हानीक त्यांनी खरोखरच सहकार्य केल्या बद्दल ताका धन्यवाद. माझो मजकूर असो हा की काल जो परसकडे नैबाग पुला जो ब्रिजाचेर ॲक्सिडेंट जाल्लो थंयसर आमच्या पर्यटन मिनिस्टरान जो भाग घेवन त्या ॲक्सिडेंटा संदर्भात जो कार्यक्रम जो आणि काम करपाची जी त्याच दीस 24 तासान काम करचें म्हणून जी सांगितला त्याच काम 24 तासान स्टार्ट केला आणि आयज काम युद्ध पातळीचेर चालू आहा. आणि तें काम असं आहा की सगळे गांवकार थंयसर आहात, गांवांतले लोक आसत, त्याच बरोबर मिडिया आहा, सगळे लोक आयज 2-4 दीस थंयच वावरतात की जेणे करून त्या जाग्याचेर 10 बळी गेल्ले आसात आतां ताकाय. आणि सरकाराच्या माध्यमांतून जो आयज आमकां पर्यटन मिनिस्टरान थंयसर जो हेल्प दिल्लो आहा तो सामको म्हणजे उच्चांत आहा, मोठेपणाचो आसा. की आता माझा एकच इच्छा की ते डिवायडर घातल्याच्या नंतर थंय स्पीड ब्रेकराच्या देगेक ते आमकां एक डेंजर झोनाचे लायटी आसतात जसो सिग्नल पडटा ते टायप ते कंटिन्युअसली रातचे थंय पेटाच्यो ह्यो एक थंय मार्गी क्षण लावपाचो असोच हांव एक सरकारा कडेन मागता आणि आमच्या मिनिस्टरान थंयसर असोच हातभार लावन लोकांची अशी एक वायट कामां जाता थंयसर एक बऱ्या परिस्थितीची अशी हालचाल दिवची असो म्हाजो एक निश्चय आहा. आणि सरकाराकय थँक्यू म्हणटात, त्याच बरोबर त्या आमच्या पर्यटन मिनिस्टराक भरघोस असो त्या लोकांनी पाठिंबो दिल्लो तसो भरघोस असाच सहकार्य करून पेडण्या मतदारसंघाच्या उदरगतीची वाटचाल चलोवची अशीच माझी एक अपेक्षा बाळगून मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा.